उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलेल्या येदेनांत एक भाग केली आनी आपणे रचल्या मनशाक तांत दवरलो. सर्वेस्परा देवान ते भागेंत सर्व जिनसांचे रूख वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत आसले आनी तांची फळां रुचीक आसलीं. बागेच्या मोदेगांत जिविताचो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूखय आसलो. सर्वेस्परा देवान रचल्या सर्व मनजाती पैकी सरोप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां? स्त्रियेन सर्पाक जाप दिली, बागेच्या रुखांची फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मोदेगांत आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, तीं तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय ती आपडूंक लेगून नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हणलें, ना, तुमी मरची नात. देव हें जाणा, जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखांची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलीं आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जानवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण भोगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीक तिणें तें दिलें आनी ताणें तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून तीं आपल्या पेंगटाक बांदलीं. देवाचे उतार हे. सांत पावलान रोमाघरां बरयल्या पत्रांतले वाचप. पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत फाताक भितर सरलें आनी त्या फातका बराबर मोरणी आयलें. अशें सर्व मनशांनी फाताक आदारले जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्र नाथले वरवीं कायद्या विरोध फाताक जाले म्हूण अपराध लेखूंक जायनातलें. आदामच्या काळा तावन मोयसेच्या काळा पर्यान मोर्नान आपली राजवटकी चलयली. आदाम बरी देवाचे स्पश्ट फर्मान मोडन फाताक आदारी नातलेल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हूण येत. पूण देवाच्या धर्मार्थ धेन्या आनी आदामच्या फातका मदें कसलीच सर ना. एक मनशाच्या फातका वरवीं सोमेस्त मेले वय. हाच्या परिणामा प्रास देवाची कुरपेदेणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कुरपे उदेशी मनशाक मेळ्ळेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हूण येत. तशेंच देवाचे धर्मार्थ देणे त्या एक मनशाच्या फातकाच्या परिणामाक सरी करूंक जायना. एक फातका उपरांत जर तेचो परिणाम जावन अपराधी म्हणले फैसल जाले, पूण साबार फातका उपरांत फुंक्याक दिल्ले कुरपे देणे निरापराधी म्हणले फैसल हाडूंक पावलें. एक मनशा वरवीं ताच्या फातकाक लागून मोर्नान आपली राजवटकी चलयली. तें खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीकी कितलो वर्थ. देवा तावन धराळ खुरपा आनी नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणे जोडलेली त्याच क्रिस्ता मारिफात जिवीत जोडतली आनी राजवटकी चलयतली. तर जशें एक मनशाच्या फातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक केस्तीचे फर्मान फावो जालें, तशें आनी एक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. जशें एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर्व मनीस फातकी जावंक पावले, तशें एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर्व मनीस नितीवंत जावंक पावतले.
देवाचे उतार हे माथेवाप्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ताचे उपरांत देवसारान थाळचे खातीर पवित्र आत्मो जेसूक अरण्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवां थाळतलो ताचे सरशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जाव म्हणून फरमाय. पूण जेसून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. उपरांत देवसार ताका पवित्र शाराक व्हरून गेलो. थंय देवाळाच्या शिखराचेर ताका उबो करून म्हणालो, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशांत ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हें बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. उपरांत देवसार जेसूक एक भोव उभार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर्व राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदवां जेजून म्हळें, चल हांगासो सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतास देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवाचे उतार हे